म्हापशेचे आयसीयू चलप खूप गरजेचे आसा, तशेंच थंयच्या दोतोरांची बदली जावप म्हत्वाची आसा। एकाच जाग्यार दोतोर उरले जाल्यार वेगवेगळे वातावरण तयार जाता। सगळ्या दोतोरांक गांवगिऱ्या वाठारांनी धाडटले, तशेंच दोतोरांचे वेतन वाडोवपाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। हळदोन वाठारांतल्या हॉस्पिटलांनी वखदांची गरज आसा, देखून बेगोबेग सगळी सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। जाल्यार आदले आजिलो हॉस्पिटलां मुखार आशिल्ल्या उक्ते सुवातेचेर अर्बन हेल्थ सेंटर कायमस्वरुपी करपा खातीर फायल्स घालतले अशेंय तांचें म्हणणें। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी शेनवारा 7 जूनाक जीएमसीक अचकीत भेट दिवन कामाची पळोवणी केली। ह्या वेळार ताणें एका दोतोरान कामान हलगर्जीपणा केल्ल्याचो आरोप करून रोखडोच सेवेंतल्यान निलंबीत केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जीएमसींत उपचारा खातीर दाखल केल्ल्या दुयेंतीं कडेन उल्लेख केल्लो दोतोर सुबेजपणान वागिल्ल्याची कागाळ भलायकी मंत्र्या कडेन आयिल्ली। वेगवेगळ्या वॉर्डांनी नियमीत तपासणी मजगतीं ताणें डॉक्टर रुद्रेश हाका ताची वागणुके विशीं विचारले। ह्या वेळार समाधानकारक जाप दिवंक नाशिल्ल्यान भलायकी मंत्र्यान उल्लेख केल्ल्या दोतोराक रोखडोच निलंबीत केलो। एकुणुकीचो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेरूय बरोच व्हायरल जावपाक लागला। मात कांय नेटिझन्सांच्या मतान मंत्र्यान सगळ्या सामकार अशें तापोवप योग्य नाशिल्लें। जीएमसींतले दोतोर सगळ्या दुयेंतींची योग्य जतनाय घेतात, पूण कांय जाणांच्या चुकीचे वागणुकेक लागून सगळ्यांक गरजे भायर त्रास जाता अशें मंत्र्याचें म्हणणें। दक्षिण गोंयच्या फामाद कोलवा दर्यावेळ वेल्या रस्त्याचेर थळाव्यान तशेंच पर्यटकांक रातच्या वेळार किट्ट काळखान प्रवास करचे पडटा। दोतोरीकरणाच्या नांवान घाल्ले विजेच्या खांब्याक कळम आयिल्ल्यान चडशे खांबे दुबाजकाचेरूच कोसळून पडटात। दुर्दैवी घडणूक घडचे पयलींच दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दक्षिण गोंयचे फामाद पर्यटन थळ म्हणून कोलवा दर्या देगेची वळख आतां खंय तरी ना नपयत जावपाक लागल्या। पळयात, नूतनीकरणाच्या नांवान उबारिल्ले विजेच्या खांब्याक कळम आयिल्ल्यान सुमार 7 ते 8 खांबे दुबाजकाचेरूच कोसळून पडल्यात, तर उरिल्ले केन्नाय कोसळूं शकतात। कसली दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण? केंद्र सरकाराच्या निधींतल्यान नवे प्रकल्प हाडपाचो विचार करता आसतना पयलीं गेल्ल्या नूतनीकरणाचेर दुर्लक्ष कित्याक करता काय असो प्रश्न आतां थळावे त्रासतात। दर्यावेळेर येवपी पर्यटकांक रातच्या वेळार काळखांतल्यान वचचें पडटा हें सामकेंच दुर्दैवी आशिल्ल्याचें थळावेचें म्हणणें। देखून संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवची अशी तांची मागणी। जीसीसीआय वुमन विंगान ॲप एग्रिगेटर टॅक्सी खातीर काडिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक तेंको दिला। बायलांच्या सुरक्षे खातीर ॲप बेस्ड टॅक्सी आसप खूब गरजेचें। अशें जालें जाल्यार टॅक्सी ऑपरेटर थळावे आनी पर्यटकांक ताचो फायदो जातलो। तशेंच भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी ॲप बेस्ड टॅक्सी आसात तश्यो गोंयांतूय जावच्यो अशें जीसीसीआय वुमन विंगाच्यो अध्यक्ष आशा आरोंडेकर हांणी सांगलें। गोंयचे पूत तशेंच ज्येश्ठ विचारवंत दाजी पणशीकार वय 92 हांकां ठाणे महाराष्ट्र हांगा मरण आयलें। रामायण महाभारताचे व्यासंगी सत्वांगड्याचे अभ्यासक आशिल्ले दाजी हांणी 50 वर्सां परस चड काळ आपल्या व्याख्यानांतल्यान आनी साहित्यांतल्यान समाजाचें प्रबोधन केलें।
ब्राझिलांतल्या ब्राझिलिया शारांत 4 आनी 5 जूनाक 11व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाची बसका जाली। हातूंत भारता सयत सगळ्या 10 वांगडी देशाच्या संसदेंचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। वरिष्ठ संसदीय प्रतिनिधी सयत भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी केले। भारत, ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त, इथिओपिया आणि इंडोनेशिया या 10 ब्रिक्स राष्ट्रांनी या वर्सा ह्या मंचाचेर वांटो घेतलो। ह्या देशांतल्या संसदीय प्रतिनिधींनी हे परिशदेंत सक्रियपणान वांटो घेतलो आणि संयुक्त घोषणापत्री मांडावळ करपाक म्हत्वाची भूमिका साकारली। एआयएलचो जापसालदारपणान वापर, संवसारीक वेपार आणि अर्थवेवस्था, आंतरसंसदीय सहकार्य, संवसारीक शांतताय आणि सुरक्षा ह्या सारक्या मुखेल विशयांचेर चर्चा आणि विचाराच्या जायत्या फेरया उपरांत सामुहीक एकमत जाले। भारतान मांडिल्ल्या प्रस्नांक व्यापक तेंको मेळ्ळो आणि निमाणे संयुक्त घोषणापत्रांत तांचो एकमतान आस्पाव केलो। भारताच्या आतंकवादा आडच्या धोरणाची खासा दखल घेतली। भारतान सगळ्या प्रकारच्या आतंकवादी हल्ल्याचो खर निषेध केलो। इंटरनेट सेवा पुरवणदार स्टारलिंकाक केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयान महत्वाचो परवानो दिल्ल्यान स्टारलिंकाक भारतात वेवसायीक इंटरनेट सेवा दिवपाची वाट मेकळी जाल्या। ही माहिती रॉयटर्स खबराच्या सुत्रांनी दिली। मस्क हांची स्टारलिंक ही असो परवानो मेळोवपी तिसरी कंपनी। दूरसंचार मंत्रालयान हाचे पयलीं युटेलसॅटाच्या वनवेब आणि रिलायन्स जियोक हो परवानो दिला। स्टारलिंक ही अमेरिकन वेवसायीक एलॉन मस्क हांच्या स्पेसएक्स कंपनीची उपग्रह इंटरनेट सेवा। एस कंपनीचो 100 परस चड देशांनी हाय स्पीड डेटा सेवा दिवपाचो हेत आसा। स्टारलिंक इंटरनेट सेवा केबल आधारित ब्रॉडबँड सेवा परस वेगळी आसा, कारण स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा मळबाचे थेट दृश्य आशिल्ल्या खंयच्याय सुवातेर काम करता। धर्तरेचेर पयसुल्ल्या सुवातींनी लेगीत इंटरनेट दिवपाचो हेत मस्क कंपनीचो आसा। भारतान घरगुती शिवराक थाळीचे दर मे म्हयन्यात 5.76% देंवून 26.20 जाले। ही माहिती भांडवल बाजारपेठेंतल्या क्रिसिल कंपनीन आपल्या म्हयन्याळा फूड प्लेट दर निर्देशकान दिल्या। क्रिसिलान रायस रोटी रेट अहवालान म्हणला, एप्रिलाच्या तुळेन मे म्हयन्यात शिवराक थाळीचे दर -0.38% उणे जाला। एप्रिलांत शिवराक थाळीचे दर 26.30 आशिल्ले। नुस्त्याची थाळी 6% सवाय जाली। त्याच वेळार मे म्हयन्यात नुस्त्याचे थाळीचे दर वर्सुकी आदाराचेर 6% उणे जावन 52.6 आशिल्ले। म्हयन्याच्या आदाराचेर एप्रिलाच्या तुळेन मे म्हयन्यात नुस्त्याच्या थाळीचे दर 2.41% उणे जाला। एप्रिलांत ते 53.9 आशिल्ले। नमाज आनी एकमेकांक परबी दीत गोंयभर मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली। बकरी ईद हो कुर्बानीचो सण म्हणून वळखतात। ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले। सकाळच्यानूच मशिदींनी गर्दी दिसून आयली। नमाज आनी एकमेकांक परबी भेटयत गोंयभर मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली। आझाद जामा आनी हेर पारंपारीक मशिदींत नमाज जाली। नमाज कार्यावळींत जाणट्या नेणट्या सयत ल्हान भुरगीं लेगीत उमेदीन वांटेकार जाली। कायदो आनी सुवेवस्थेचें पालन करून दरेका मशिदींत कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्लो। बकरी ईदाच्या फाटभुंयेर उसगांव वाठारांतल्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स प्रकल्पान 250 ते 300 गोरवांची कुर्बानी दिवपाक सुरवात केला। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कुर्बानी खातीर जमावबंदी लागू केला। सध्या ह्या वाठारांत पुलिसांचो कडक बंदोबस्त दवरिल्लो आसा।
संवसारभरात 1200 ते 1500 वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर आसात. मात गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचे दुयेंती चड मेळपाक लागल्यात. गोंय सरकाराचे स्वस्थ बायलां स्वस्थ गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत केल्ल्या स्क्रिनिंगांत ही बाब उक्ताडार आयली. आतां मेरेन 2 फेजींनी बायलांचे स्क्रिनिंग जाल्लें आसा. पयल्या फेजींत 1,11,980 बायलांचे स्क्रिनिंग जाल्ले. तातूंत 58 बायलां मदीं ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयलीं, जाल्यार दुसऱ्या फेजींत 46,700 बायलांची चांचणी केली. तेन्ना 12 बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां मेळ्ळी. ह्या सगळ्या बायलांचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार सुरू आसा, अशी माहिती दोतोर केदार नायक हांणी दिली. वाडट्या ब्रेस्ट कॅन्सराचो आंकडो पळयलो तर बायलांच्या भलायके विशीं आडनदर करून चलचें ना. 25 ते 30 वर्सां पिराये गटांतल्या दर एका बायलेन ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां जाणून घेवन स्वता चांचणी करप तितलेंच गरजेचें आसा. गोंयांत दर एका प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी ब्रेस्ट कॅन्सराची चांचणी करपाची सुविधा उपलब्ध आसा. तेन्ना मुजरत सगळ्यांनी हाचो लाव घेवपाचें आवाहन दोतोर रेश्मा फडतेन केलें. फाटल्या 3 वर्सां नुस्तें उत्पादन वयर सकयल जायत आसा. फाटल्या 3 वर्सांत एकूण 3,71,684 टन नुस्तें मारलें. तशेंच 20,361 नुस्तें गोड्या उदकांतल्यान मेळ्ळें. जाल्यार 1,92,605 टन नुस्तें गोंयच्यान निर्यात केल्यात. फाटल्या 3 वर्सांत नुस्तें उत्पादनांत वाड जायत आसा. 2021-22 वर्सा 1,10,724 टन नुस्तें मारिल्लें. हातूंतले सुमार 1,92,605 टन नुस्तें गोंयच्यान भायर निर्यात केल्या. 2022-23 वर्सा 1,33,970 टन नुस्तें मारलें. जाल्यार पोरू 1,26,990 टन नुस्तें मारलें. 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 1,32,244 टन बांगडो नुस्तेकारांच्या जाळाक लागलो. न्हंय आनी मानशांचें नुस्तें उत्पादनांतूय फाटल्या 3 वर्सांत बरीच वाड जाल्ल्याचें दिसून येता. गोंयांत कोरोनाचो हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोरोनाचो आनीक एक दुयेंती वाडला. ह्या एका दुयेंती सयत गोंयांतल्या सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 9चेर पावला. 2 जाण बरे जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला. जाल्यार देशांत 5,755 सक्रीय दुयेंती आसात. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार फाटल्या 24 वरांत 4 जाणांक मरण आयलां. टॅक्सी एग्रिगेटरान गोंयांत येवन धंदो करचो अशें आमकां दिसता. एग्रिगेटर आयलो म्हूण ताका भायल्यान टॅक्सी हाडून त्यो चलोवपाक मेळच्यो नात. गोंयांत रजिस्टर आशिल्ल्यो टॅक्सीच ताका घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो. हातूंत टॅक्सीकारांक कसलेंच लुकसाण ना. वेल्यान तांकां चड भाडी मेळटली आनी तांचो धंदो वाडटलो, अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक सांगता. टॅक्सी एग्रिगेटर गोंयांत हाडपाचो आमचो विचार आसा. एग्रिगेटर आयलो म्हूण गोंयच्या टॅक्सीकारांचो धंदो कमी जावचो ना, वेल्यान तो वाडटलो, अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक सांगता. तशेंच एग्रिगेटर आयलो जाल्यार ताका भायल्यान टॅक्सी हाडपाक मेळच्यो ना. तांकां गोंयच्योय टॅक्सी घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो, अशें अभिषेकाचें म्हणणें. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बाटल्यांतल्या फर्नांडीस बेकरी लागसारच्या एका घरांतलो फोन आनी पयशे चोरपी चंद्रकांत केनावेडकर ह्या आरोपीक पणजे पुलिसांनी 24 वरां भितर अटक केली. ताचे कडल्यान चोरिल्लो मोबायल फोन आनी रोख रक्कम जप्त केली. केनावडेकार हो सराईत गुन्यांवकार आसून ताचेर पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद आसा. जाल्यार पणजे पुलिसांनी कांपाल लागसार धाड घालून 27 वर्साचे युवराज कर्डे हाका अटक केलो. ताचे कडल्यान पुलिसांनी सुमार 1 लाखाचो गांजो आनी ताची गाडी जप्त केली.
2019 वर्सा बेतोडा आयडीसींतले हे पोलीस आउटपोस्टाचेर झाड पडून ताचें लुकसाण जालें तेन्ना हांगचो कारभार आयडीसींतले एका फ्लॅटान शिफ्ट केल्लो अजून त्या फ्लॅटांतूच आउटपोस्टाचो कारभार चालू आसा मात आतां हे आउटपोस्ट दुरुस्त करून 5-6 म्हयने जाले तरी अजून हांगा कारभार सुरू जाल्लो ना। आतां अजून हांगा आउटपोस्टाचो कारभार कित्याक सुरू जावंक ना हाचें कारण तुमी आयकशात जाल्यार तुमी कपलार हात मारतले। ह्या आउटपोस्टाचेर 37,000 वीज बील थकीत आसा। वीज बील थकीत आशिल्ल्यान ताका अजून लायटीचें कनेक्शन मेळिल्लें ना। आतां हे थकीत वीज बील पोलीस खातें भरतले काय आयडीसीन भरपाचें हाचेर खंय सगळें अडलां। दुसरे वटेन लाखांनी पयशे मोडून दुरुस्त केल्ले हे आउटपोस्टान बेगोबेग कारभार सुरू करचो म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या। सरकारी खात्याची लायटीची थकीत बिलांक लागून लायटीची कनेक्शनां ना। दुसरे वटेन हे थकीत वीज बील कोण भरतलो हाचेरूय सरकारी खात्या मदीं संभ्रम। बोंडबाग आनी दुर्गाबाट ह्या दोनूय वाठाराच्या शिमेर व्हडा प्रमाणात कोयराचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक नाक आनी तोंडार हात धरून वचचें पडटा। तशेंच पुराय वाठारांत घाणयारो वास पसरिल्ल्यान वेगवेगळ्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा म्हूण थळावें सांगता। फोंडा नगरपालिकेन तक्तो लावन लेगीत कोयर उडोवपाचें बंद जायना। देखून संबंदीत खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। मजगतीं भटकी सोणी आनी हेडगी गोरवांची समस्या वाडला अशें तांचें म्हणणें। कळंगूट काँग्रेस ब्लॉक समितीन कळंगूट वाठारांतल्या रस्त्यांच्या बाबत स्थिती विशीं हुस्को उक्तायला। वाठारांतल्या रस्त्यांची चाळण जाल्या हे विशीं काँग्रेसीन आंदोलन केले उपरांत आतां संबंदीत अधिकाऱ्यांक जाग आयला। तांणी रस्ते दुरुस्त करपाक सुरवात केल्या मात तांचो कामाचो वेग खूब कमी आसा। जर हे रस्ते वेळार दुरुस्त जायना जाल्यार संबंदीत कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करचे अशी मागणी कळंगूट काँग्रेस समितीन केल्या। मडगांवां जायत्यो घातक इमारती आसा। ह्या इमारतींकडल्यान वचप सुद्दां धोक्याचें जावन रावलां। तेन्ना सरकारान मडगांवच्यो इतिहास आशिल्ल्या पोरण्या इमारती दुरुस्त करच्यो आनी हेर धोक्याच्यो इमारती मातये भरवण करच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ह्यो मडगांवच्यो पोर्तुगीज तेंपावयल्यो इमारती ताची स्थिती खूब बाबत जाल्या। कांय इमारतीचो स्लॅब कोसळपाक लागला। ह्या इमारतींनी कोण राबितो करिना पूण इमारतीच्या पोंदाक कांय लोक आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरतात जाल्यार कांय ल्हानसान वेवसायीक आपली दुकानां थाटून बसल्या। पावसांत ह्यो इमारती कोसळपाची लेगीत शक्यताय आसा। देखून मडगांवकारां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। तेन्ना सरकारान इतिहास आशिल्ल्यो पोरण्यो इमारती सारक्यो करच्यो आनी हेर धोक्याच्यो इमारती मातये भरवण करच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। खाजगी इमारती रोखडेच दुरुस्त जातात मात सरकारी इमारतींक दुरुस्त जावपाक कित्याक वेळ लागता म्हूण काँग्रेसीच्या सावयो पुतिनून प्रश्न केला। देशभरांतल्या 215 व्हड शारांनी यशस्वीपणान सेवा दिवपी बायक टॅक्सी आनी ऑटो सेवा दिवपी रॅपिडो कंपनी बेगीनूच गोंयांत प्रवेश करपाची तयारी केल्या। हे खातीर गोंय सरकाराच्या ट्रान्सपोर्ट संकलक मार्गदर्शन तत्वां 2025 चो अभ्यास सुरू केला। गोंयचे नवे नेम आधुनीक आनी सकारात्मक आसा आनी ताका लागून फुडल्या दिसांनी टॅक्सी वेवसायांत सकारात्मक बदल जावपाची शक्यताय आसा अशें रॅपिडोचे सहसंस्थापक पवन गटपुल्ली हांणी सांगलें। गोंयांतल्या नव्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण सेवा सुरू करपी कंपनीक थळावे कार्यालय भारतांत डेटा सांठो ड्रायव्हरांक खातीर भलायकी विमो अशी अटी पाळच्यो पडटल्यो। हे विशीं उलयतना गुटपल्ली हांणी सांगलें हे नेम भागीदारी आनी जापसालदारकी विशीं आसात आनी रॅपिडो सरकारच्या धोरणांक पुराय सहकार्य करून सेवा दितले। सध्या कंपनी गोंयांत थेट सेवा दिना तरी नेम आनी नेमा संबंदीत हेर गजाली पुराय जातकच रोखडीच काम सुरू करपाक तयार आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें।
पाळी बूथ क्रमांक 48 भाजपाचो बूथ चलो अभियान उमेदीन जालो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी थळावे फुडारी आनी कार्यकर्त्यां सयत वांटो घेतलो। कार्यकर्त्यांनी थळाव्या बरोबर संवाद साधीत ग्रामस्थांचेर पक्ष बळकट करपाच्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्ती केली। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ट्रस्टाच्या शिष्टमंडळान शेनवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। गोंयांत स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनॅशनल स्कूल स्थापन करपा खातीर आवश्यक जमीन उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी ह्या वेळार तांच्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केली। आता निमाण्या खिणाक तात्काळ तिकीट बुकिंग करपा खातीर ई-आधार प्रमाणीकरण पद्दत सुरू करपाची भारतीय रेल्वेची तयारी सुरू आसा। रेल्वे तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत जावपी फटींगपण आनी स्कॅल्पिंग उणें करपा खातीर हो निर्णय घेतला। तिकीट बुकिंग करताना त्या मनशाची वळख डिजिटल रितीन प्रमाणीत जातली। ह्या माध्यमा वरवीं तिकीट आरक्षणाची प्रक्रिया चड पारदर्शक आनी नीतिमत्ता करपा खातीर रेल्वेन केंद्रीय ध्येय थारायला। हाचे वरवीं तिकीट आरक्षण प्रक्रिया अदीक पारदर्शक आनी निष्पक्ष करण्याचेर लक्ष रेल्वेन केंद्रा कडेन दवरला। रेल्वे अधिकारी हे येवजणे विशीं आशावादी आसात आनी रोखडीच तिकीट बुकिंग करपाचो हुस्को आशिल्ल्या प्रवाशांकूय हातूंतल्यान थाकाय मेळटली। आतां मेरेन रेल्वेची तिकीट बूक करपा खातीर फकत मोबायल OTP आनी ID पुरो आशिल्ले, मात हे नवे प्रणाली खाला आनी बदलिल्ल्या नेमा प्रमाण आधार केंद्रीत KYC करची पडटली। म्हळ्यार तुमचो आधार क्रमांक ताचे कडेन लिंक आशिल्ल्या मोबायलाचेर येवपी OTP ह्या सगळ्यांची गरज पडटली। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान 21 जून 2025 दिसा आपल्या संबंधित कार्यालयांची सुवात वा आपल्या लागींची शाळा, कॉलेज, पंचायत, नगरपालिका वा खंयच्या हेर संस्थेंत आयोजीत योग शिबिरांनी सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेवप सक्तीचें आसा असो आदेश सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान जारी केला। तशेंच आपल्या खात्याचे कार्यालय संस्थे भायल्या योग सत्रांत वांटेकार जावपी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी जाल्ल्याचो पुरावो म्हूण आपल्या खात्याचे मुखेली कार्यालयाक स्वताचो फोटोग्राफ दिवपाक जाय। मजगतीं सगळीं खातीं कार्यालयां, स्वायत्त संस्था, महामंडळाच्या मुखेल्यांनी आपली खातीं आनी उपकार्यालयांनी 21 जून दिसा योग सत्रां आयोजीत करपाची सगळी गरजेची वेवस्था करपाची आनी योग सत्रां घेवपाक संपर्क करपी संघटनाक आपल्या कार्यालयांनी सुवात उपलब्ध करून दिवपाचो आदेश दिला। अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या धडक कारवाईक लागून बुरशेपणां करपी हॉटेल वेवसायिकां मदीं भयाचें वातावरण आसा। केन्ना FDA येता आनी कारवाय करीत हाचो नेम ना। फाटल्या वर्सा FDAन केल्ले कारवायेंत 21,667 किला परस चड भेसळ आशिल्लें अन्न नश्ट करून 1,65,000 रुपयांचो दंड दिला। बुरशेपणां आनी भेसळ आशिल्ले अन्न पदार्थ विकते आड FDAन धडक कारवाय सुरू केल्या। हे मोहिमे खाला आतां मेरेन नावेली, कोलवा, बार्देस, सांगे, फोंड्या, कळंगूट, मडगांव, मुरगांव, दिवचल, म्हापशे, करासवाडा, गोवावेला, पर्रा, पिळण, शिवोली आनी हेर वाठारांत FDAन धडक कारवाई केल्यो। ह्या कारवायेंनी FDAन कांय आस्थापनां बंद केली जाल्यार कांय आस्थापनांचेर दंडात्मक कारवाय केली।